करमल घाट हो मरण घाट म्हूण बदनाम जाला। हो घाट काढल्या उपरांत लागता तो गुळेगाव। काणकोणाच्या गुळेचो रस्तो प्रवाशांक धोक्याचो जावन रावला। रस्त्याची अवतिकाय जाल्या। अजाबाची गजाल म्हळ्यार रस्त्या कुशीक राखणे वणत बांदपाची सोडून खुटे पुरल्यात। सरकाराच्या विकासाची ही नवी स्कीम आसू येता। पळयात देविदास गांवकाराचो खास रिपोर्ट। मडगांव साकून जेन्ना आमी काणकोणा येता तेन्ना जो आमकां घाट लागता तो घाट म्हणजेच करमल घाट। ह्या घाटाक तुमी सगळे जण आतां खबरच आसा की मरण घाट ह्या नांवान वळखता। आतां हो जेन्ना घाट क्रॉस करून जेन्ना सगळ्यान पयलो गांव मेळटा गुळे, ह्या गुळे गांवाची जर परिस्थिती जर पळयली, ह्या गुळे गांवाक नजदीक आशिल्ल्या रस्त्याची सामकीच दैनावस्था। ह्या रस्त्या कडेन सरकाराचें लक्ष अजिबात नाचना। जेन्ना आमी ह्या रस्त्या कडेन आयज आमी आयल्या तुमी हांगासर पळयता रस्त्याचो शोल्डर जो आसा तो बांदून सिस्टमॅटीक करपाक जाय खरें, पूण डिपार्टमेंटाचे कांय ऑफिसर आसा तो शोल्डर बांदपा खातीर सायडीन स्पेशल प्रोटेक्शन वॉल बांदतात, पूण हे प्रोटेक्शन वॉल बांदल्या उपरांत थंयसर माती घालपाचें हें तांकां सेन्स ना। आतां हे खरेंच इंजिनियर काय हे मेंटल मनीस होय तितलोच मोठो प्रश्न। दुसरी गजाल, ह्या अशा शोल्डरा कडेन एका सायडीन तेंच्यांनी मेड इन गांवठी प्रकारची लाकडाची वय केला। ही वय कित्या खातीर केला, शोपीस म्हणून केला, फॉर्मेलिटीज म्हणून केला काय कित्या खातीर केला तेंवूय कळना। खरें म्हटल्यार आमी शेतांक बैल येता म्हणून ताज्या परस परफेक्ट वय करता, पूण ताज्याक बात्तर अवस्था आसा। हांगासर ह्या जर शोल्डराक जर पळयलें, ह्या शोल्डरांतल्यान आतां हांगासर उदक हांगासरल्या भितरल्यान वयता। खरें म्हटल्यार डिपार्टमेंटान जवळ 1 फुटाचे 2 जर पायप घालून जर सोल्युशन जर काढलें जाल्यार हो जो हांगासर शोल्डर आसा सिस्टमॅटीक फिलिंग करून गाडयाक जेन्ना सायड दिता आसतना जरी गाडी सायडीन गेली जाल्यार ती सेफ्टी उरूं शकता। आतां गव्हर्मेंटा कडेन 2 पायपां खातीर एक 10,000 इतले पयशे ना काय कितें, काय हाज्या परस सवाय लोकांचो जीव जावन पडला, हो आतां मोठो प्रश्न। हे रस्ते आमकां कांय कळना, खळी मारले तो तशी आहा, तें पुरोवप ना काय ना। एक ट्रीप मात गेलें तें पुरोवता, पळोवपाक गाडयांक वयता कांय कळना न्हू। मातशी भाडके जाग्याची खळ्या ते कोण निवळ करना काय ना। हो आतां रस्तो सामको मागीर त्रास जाता पळय न्हू। रस्त्या घाट चलोवपा जायना, ती कर्म काय झाडां ना काय ना, हें वाडोवंक मेळटा पूण हें वाडयनाय काय ना, अशें दवरलां। त्या कितें करपाचें, राती भितर वयता गाडी पडटा अशें करून, दिसा गाडी पडली आसता कर्मणा सगळ्याक। रस्त्यार निवळ करपाक कोणाक पडोवन गेलना। हे कित्याक म्हूण सुशेगाद अशें दिसता तुमकां? कोण जाणा, एक ट्युरिजम आहे का बावळ्याक तें लोक काबार केले मी। लोक ट्युरिजमाक एअरपोर्ट वचपाक तो एक वर पयलीच पडटा, रस्त्यार ब्लॉक पडटा, ब्लॉक एक वराच पडटा, ताका फ्लायट चुकता, बस चुकता, ते कोण करता, कोणाक पडोवन गेला। हे ऑफिसर इतले सुशेगाद कित्याक दिसता तुका? ते आज कांय पळयनाय न्हू, कोणाक पडोवन गेला, एक फोन पडल्यार पळयनाय न्हू। बावळ्यान बी कितले फोन पडल्याय, लोक पडटाय कितें आतां हात पडटाय पूण कोण पळयना। आतां ट्युरिजमाक लोक येता जाता मागीर लोक येयनाय न्हू परत एखाद्याक सांगून। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।